आशिल्ल्यान सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यान बरो दीस हांव येता. तुमी जाणात हांवें सांगलां की म्हाका हे फावटी पार्टीन तिकेट दिल्यार म्हाका लडोवपाचें हे फावटी म्हाका खोशी आसा. I'm interested in contesting if I'm given ticket. कित्याक ही फाटले 5 वर्सां एज MP हांवें भरपूर काम केल्लें आसा. लोक आमकां निवडून हाडटात, जे गोंयचे कितें प्रस्न आसात ते पार्लमेंटान दवर काडपाक आनी आमकां कितें फंड जे मेळटात ते लोकां खातीर युटिलायज करपाक. हे दोनूय वस्तू हांवें विथ डिवोशन हांवें केल्ले आसा. म्हाका आमचे सावथ गोवा लोक वळखतात, देखून म्हाका फाटले 4 फावटी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. हांव लोकांक आभारी, पूण आय हॅव नॉट लेट देम डावन. लोकांक आय हॅव नॉट लेट देम डावन. कितें करूंक जाता तें आयज पर्यंत हांवें करून दाखयल्लें आसा. आतां अंडर MP हांवें म्हजे सगळे जे पयशे जे आशिल्ले ते हांवें लोकां खातीर गांवचे खातीर मोडून काबार केले. आनीक म्हाका आदले मेंबर ऑफ पार्लमेंटाचे 2,60,00,000 मेळिल्ले आसात. तेय हांवें सगळे काबार जावचेच आसा. जायत आयले पूण जावचेच आसा. आतां फाटले 5 वर्सां हांवें जे म्हारो गोशीर आसा ते रूंद जावपाक म्हूण 20 विलेजींनी हांवें स्लॅब्स दिल्ल्यो आसा. स्ट्रीट लायट्स एंड हाय मास्ट 4 विलेजींनी दिल्ले आसा. 3 एम्ब्युलन्सी दिल्यात, हर्सवेन 2 दिल्यात, 5 सॅमिटरी केल्यात, 3 प्लेग्रावंड केल्यात, CCTVs 3 पंचायतांनी दिल्यात, जिम्नेजियम 3 दिल्याय, आर्टिफिशियल लॅब्स 3 पास केल्ल्यो आसात आनी कंप्युटर्स एंड IT हार्डवेअर 40 इस्कॉलांनी आमी दिल्ल्यो आसा. आनी 3 व्हिलर्स जे आमचे हँडिकॅप भाव आनी भयण्यो आसा हांवें 50 आनी 3 ह्यो बायक्स हांवें लोकांक दिल्ल्यो आसा. लोक रावता की MP तो आमकां कितें मदत करतलो म्हूण हांव केन्नाच फाट सोडूंक ना. ह्या 5 वर्सांनी हांवें 207 आनी 70 आनी 7 277 हांवें क्वेश्चन घातली. तांतली 14 स्टार्ट म्हणजे ती आमकां एवरीडे स्टार्ट क्वेश्चन येताय, 20 येताय. तांतली नॉर्मली 7-8 उलोवपाक मेळटा, ह्यार मागीर टायम पास काबार जाता एक वर. आनी अनस्टार्ट मुगेली 207 आयिल्ली आसा. अनस्टार्ट म्हणजे हे दोगांयचो रिप्लाय मेळटा बरोय, पूण क्वेश्चन विचारूंक मेळटा. सांगपाक सगळे जे गोंयचे इश्यूज आसा ते हांवें सगळे रेज केलेले आसा. खंयचोच इश्यू तुमी क्वेश्चन घाल्यात तो जो उज्यान पार्लमेंटान वयर काडूंक जावंक ना तो हांवें मंत्र्यांक पत्र बरोवन तांचे दोळे मुखार हाडलेले आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, कोणूच म्हणटात की अरे आमचे खासदाराले परफॉर्मन्स कितें, ते दोळे धांपून आसात आनी तांचे कान भोयरे आसात. त्या मनशांनी केन्ना म्हाका पोट पर्यंत दिवंक ना. हांव तर आयज पर्यंत इतले फावट म्हाका निवडून आयलां ते म्हजे बरे देखणार ज्यो आसात तांकां लागून. तांणी म्हाका आयज पर्यंत सोडूंक ना आनी एक फावटी म्हाका तिकेट मेळ्ळ्यार जरूर ते म्हजे बराबर आसतल्यात हो म्हाका बरो विश्वास आसा. आतां काली CM उलयल्लो आसा, अरे ह्या कांय करूंक ना. हांव ताका सांगूंक सोदतां, तोंड बंद दवर आनी दोळ्यांनी कान उगड. तूं चीफ मिनिस्टर,
आतांच हांव पणजे भोंवपाक गेलो. स्मार्ट सिटी सगळे हिंग मारप बंद थिंग मारप बंद. हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, तूं आफ्टर ऑल यू आर द चीफ मिनिस्टर, make sure that there is coordination between departments. It is not smart city. Panjim has become ugly city. Smart city na. कित्याक टायमार केल्लें जायत हें जावपाचें. काल हांव सांता क्रूज गेलो, तो मार्गाचेर आमी वचपाचें ना. आतांच म्हाका फोंडेसान फोन आयलो, थिंगा डेरी आहा त्या मार्गाचेर, थिंग खूंय उगडलां, कितलो तेंप जालो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड PWD कोण कांय करून न्हय, हो ताजेर घाता हो ताजेर घाता. तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक मागूंक सोदतां, have a meeting and see that there is coordination between departments. गोंय तरी मुखार वतले आनी चीफ मिनिस्टर जावन गेले. टायमार कामां जावपाक जाय. तुमी फकत उलोवपाक, बीजेपी सरकार म्हणटा तो एश्युरन्स दिवपाक कांय करून दाखोवंक ना. आतां आमी कितले फावट तुज्या मुखार हाडले आनी आमकां लॉ दिसता पेपर वाचून की ह्युमन रायट्स कमिशन आनी वॉर्निंग दिवची पडटा सरकाराक. ह्युमन रायट्स कमिशन सरकारान कित्याक जाय? एक कितें खूंय एक मिस्टेक जाता, नॉट ऑल मिस्टेक्स एंड एकूय वस्त सारकी ना. दीस इज व्हेरी बॅड. हांवें कितले फावटी मागले सँड एक्सट्रॅक्शन चालू करुयात. सँड मेळटा, चोरये काडटात, लोकांले बांद बांद काबार केले. इट फॉल्स ऑन डेफ इयर्स. आयज जाता फाल्यां जाता, इतली रेंव मारूंक जाल्या ती सोय जायना. कित्याक चोरी काडटात देखून. कितले हांवें सांगले, हांव उलयलो थिंगा पार्लमेंटान, पूण हांव आमगे सरकाराक सांगूंक सोदतां, कितें तो तुमकां दिसता केंद्रान करपाक जाय, हिंगा पयले असेंब्लीन पास करे. नाव सीदे ज्युरिडिक्शन ऑफ पोर्ट थिंग बेतूल सांगला, थिंग सगळो सांजाचीन लायला. कित्याक गरज? लोकांक त्रास करूंक आमकां वी वॉन्ट पोर्ट टू सर्वायव. पोर्ट म्हणून कितें? इट इज मार्मोगांव पोर्ट. थिंगा सुगोत पळय आहा तें तांकां दियात आनी कोऑर्डिनेट करुयात. आमकां ते आतां कोल हालूंक लागले, कोटी ते मिलियन्स ऑफ कितलेच चडयले. हांव म्हणिना पोर्ट बंद जावपाक जाय. जाय तितलोच कोल हाडात जो आमकां जाय आनी खूंय शेजाराक जाय, कित्याक पोर्ट हॅज टू सर्वायव. डोंट मेक इट अ कोल हब एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ ऑल दोज पीपल इन मार्मोगांव तालुका, स्पेशली वास्को. दुसरी सांगली आमी, आमकां डबल लायन नाका. खुंयसान जाल्यार बरी आहा, तिंका कांय गोरा नाय. आतां माजोर्दा आसले वास्को आमकां नाका. लोकांली आहली गोरां, कित्याक इट इज नॉट अ बस. एक ट्रेन हिंगा आमचे सांवड्डे पावलो म्हणल्यार वास्को कॉमेर्स करून जाता. दे कॅन हॅव क्रॉसींग एट मारगांव. हाचे डबल लायन घालपा नाका हे कोलाक लागून. पयल्यार एकलो मुद्दीर सांगता हे टुरिस्ट पॅसेंजरां ना, अनलेस यू कॉल कोल ऑल्सो टुरिस्ट म्हणल्यार तेन्ना हांव मान तुमची. हे लोकां लागून न्ही, सांवड्डे केले लोकां लागून. आय एग्री. पूण गरज थिंगा आमकां करपाक जाय, कित्याक आमकां गोवा डिवेलप जाल्लें जाय. आतां ओल्ड गोवा तें कन्स्ट्रक्शन आयिल्लें, कितली फावटी तें आमी पयर काडलें, आजून तें मोडूंक ना. तें तशें आहा, कित्याक लोक म्हणटाय ते भशेन तो ती बीजेपीची वर्कर. सो तेन्ना हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, ह्यो कितल्यो वस्तू आमी तुमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यो. आजून हेचो आमचे फार्मर्स ते ऑन स्ट्रायक, ते बरें साफर जाताय बिकॉज ऑफ आमगेले कारखान्या लागून. शुगर केन कारखानो आमकां इथेनॉल प्लांट नाका. आनी सांगलाय कितले फावट सरकार आहा तो फायदो करपाक न्ही, सरकार आहा तो गोंयचे लोकां खातीर, लोकांची सेवा करपाक, लोकांक सोंपेपणां दिवपाक. तेन्ना हांव मागतां सीएमा कडेन मातशें दोळ उगड आनी कानूय उक्ती दवर लोकांले कितें सांगताय ते हाडपाक.
आयकपाक. कित्याक एक पाट निवडून येतरोच तूं BJP जावं पूण तुमी गोंयचे खातीर गोंयची उदरगत करात आनी लोक जो भायर सावन ट्युरिजम आमची मेन इंडस्ट्री जाल्ली आसा पण ते वतात तेन्ना तांकां गोंयचें बरें उलय दी. आतांच लोकांक नदरे मुखार हाडटात. हाका डायरेक्टरा कडेन हांव उलयलां आनी उलयतलो की जायत्यो जे आमचे फ्लायट आसात ते दाबोलीचे काडटात. एक नवे कितें येता ते आमकां कांय रावना. टायमिंगा प्रमाणे ते टायमार गेले आमकां कांय वायट दिसना. पूण एअरपोर्ट सदां येताल्यो त्यो आमच्या सावथ गोवा लोकांक त्रासान जावपाक जायनाय. कितें तर केंद्रान केलें तुमी हिंगा असेंब्ली पास करून धाड्यात. वी आर देयर टू फॉलो अप. तुमी न्हिदून आसात. whose opinion? As a MP, you cannot have your own opinion. You are representing the state. So let the government pass, approve it here, and then send it to the government, you can follow it up. So तेन्ना हांव मागतां की हो सरकार जो आसा फकत उलोवपाक एक गोश्ट सारकी हिंगा जायना. लोक त्रासान पडलेले आसा. कितली म्हारगाय जाल्या. भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट ना आनी हे फकत उलोवपाक उलयात थोडे आनी काम करून दाखयात. एनी क्वेश्चन? So समज आता लास्ट मोमेंट तुका टिकेट दिली तू रेडी आहा? येस. कित्याक मुगे काम चालू आहा. हांव एज ए MP मुगे काम चालू आहा आनी सांगू ते भशेन इतली एक सगल्याक हांवें पयली एक लेटर धाडलोली पंचायताक आनी म्युनिसिपालिटीक. कितें काम आसल्यार म्हाका लेटर धाड्यात. पण धाडलो पळय तांगे हांवें धाड तें केलां. कित्याक आमी सरकार न्ही आमकां थोडे पयशे मेळटा. कोणें धाडूंक ना तांगेर उरली. कित्याक धाडल्यारय सगलीं काम जायनाय आनी धाडना लगेच जातोली. सो कितेंय पळय करूंक ना तो पंचायताचो म्युनिसिपालिटीचो गुन्यांव की तांणी म्हाका धाडूंक ना. तुमगे अलायन्स पार्टनर म्हणटा तुका नाका म्हण टिकेट? सी ते आमची पार्टी डिसायड करतली. कित्याक आय डोंट टू कॉमेंट. पूण सांगपाक बेश्टेच पुडोरी कोणें म्हाका विचारलें गेले ते पावटी म्हाका सगल्याक बरें वत पडलें आनी फातोर्डा मुगेलेली सॉंग इन 2019 म्हाका 10,961 पडलें. तेंच जे 2014 जेन्ना रिजनल आशिल्लो तेन्ना ताका पडले 9,600. हांव सांगूंक सोदतां हेर कोण काम करतले करचे ना तें पार्टी वील डिसायड. आय डोंट कॉमेंट. पूण लोक सावथ गोवा म्हाका वळखतात. 4 फावटी म्हाका निवडून दिलो आनी हांव हे फावटी म्हाका तिकेट दिल्यार म्हाका दुबाव ना. जे आमचे फाटल्यान आमचे बराबर लोक आसतले ते म्हजे बरोबर रावन म्हाका निवडून दितल्यात हे म्हाका दुबाव ना. So what will be the future of Daboli airport? Ispanat sogli flight वयतले. See, only 20% गेले. 20% रोवनी न्ही. पूण दाबोली एअरपोर्ट फ्युचर विल बी देयर फॉर एवर. ताका हांवें 600 कोट्यो हाडलोले आनी आतां 260 कोट्यो सुमार आनी आयल्यात आनी तांकां आनी 2 एरो ब्रिजीस करता. पूण एवरीबॉडी इज सेल्फिश. आतां आय वॉन्ट टू फायंड आवट एअरपोर्ट इन कितूरे कोण म्हणटा इन सुबेईको. That I am going to find out from this. I already told, and then I will meet him and discuss. So what is Daboli will remain there forever and ever. So आता ते CA दिली तेजे तुझे रिएक्शन कितें? माझे CA येयलो न्हू. होय. ताजेर हांव ते आमगे पार्टी विल कमेंट. नो कमेंट्स. सर विजयाने कितें केलें तुमी फातोड्या खातीर कितें फंडींग दिवंक ना तांकां अशें? आतां सांगीन मरे कोणें पडे आयिल्ले तांकां हांवें सगळीं दिली म्हूण. कोण आयिल्लो ना ताका हांव स्वप्न पडूं जाय. Thank you. Devo